लाईन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची झेडपी वेंचणुकेची पहिली वळेरी जाली जाहीर. हंजुणा, सांताक्रूज आणि शिरोडा मतदारसंघात वेंचणूक लढोवपाची मागणी केली अलायन्सान. युतीविशीं उलोवप करिनासतना आरजीपीन वळेरी केली जाहीर. सुत्रांची माहिती. वासंतीक आयिल्लें मरण सैमीक न्हय तर हो घातपात असो दुबाव उक्तायला गाकुवेद आनी हेर समाज वावुरप्यांनी. आयतारा वासंतीच्या घरा कडल्यान दिवचल पुलीस स्टेशना मेरेन वतले मोर्चा अशीय दिल्या शिटकावणी. राज्यात फाटल्या 5 वर्सांत 891 भुरग्यांनी सोडली शाळा. 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. केंद्रीय बायला आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकुरान राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार. बार्देज रेवोडा वाठारांत एका फ्लॅटाक लागलो उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 6 लाखांचें जालां लुकसाण. फ्लॅटांत रावपी दोगा चलयांक जाली दुखापत. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्यात दाखल. कोलवा दर्यादेगेर वाडला भटक्या सुण्यांचो वावर. सुण्यांक लागून पर्यटक तशेंच थळाव्यांच्या सुरक्षेचो उप्रासला प्रस्न. भटक्या सुण्यांक लागून पर्यटनाचेर जातलो परिणाम सांगतात पर्यटक. आनी पिरायेच्या 78 वर्सांचेर लेगीत लिबरेटा फर्नांडिसान जिवो दवरला. सुके खारे नुस्त्यांचो वेवसाय. जो मेरेन आपली कूड दितली साथ तो मेरेन आपूण हो वेवसाय करून आपल्या घराब्याची भरतली पोट, सांगता लिबरेटा. आता पळयात खबरो विस्तारान. उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 12 झेडपी उमेदवारांची पहिली वळेरी जाहीर जाली. आरजीपीन अलायन्सा कडेन युतीविशीं चर्चा करिनासतना पहिली वळेरी जाहीर केल्या अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. पळयात पुराय बातमी. भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयिल्ली. मात उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 12 झेडपी उमेदवारांची पहिली वळेरी जाहीर केली. आरजीपीन अलायन्सा कडेन युती विशीं चर्चा करिनासतना पहिली वळेरी जाहीर केला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. खास करून हंजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात अलायन्सांनी वेंचणूक लडोवपाची मागणी केल्ली. मात ह्या मतदारसंघात आरजीपीन आपले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ल्यान आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक स्वता लडोवपाची आसा काय कितें असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 5 वर्सांच्या काळात राज्यात 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्या. 891त 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायला आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. स्थलांतरण, अर्थीक परिस्थिती, सांत पिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या कारणाक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें कळटा. राज्यात फाटल्या 5 वर्सांत 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्यात. हातूंत 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायला आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. स्थलांतरण, वायट अर्थीक परिस्थिती, सांत पिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या सारकिल्ल्या हेर कारणांक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें ठाकूर हांणी म्हटलां अशें कळटा. भुरग्यांनी शाळा सोडची न्हय तशेंच अर्थीक स्थिती वायट आशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंया सयत सगळ्या राज्यांनी समग्र शिक्षा अभियान सुरू केला. ह्या अभियाना खाला विद्यार्थ्यांक फुकट युनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकां, येरादारी भत्तो दितात. ते भायर तांच्या खातीर तात्पुरती हॉस्टेलां उबारतात अशेंय मंत्री ठाकूर हांणी दिल्ल्या जापेंत नमूद केलां. शाळा सोडपी भुरग्यांची आंकडेवारी. 2021-22 ह्या वर्सा वट्ट 98 भुरग्यांनी शाळा सोडली. हातूंत 35 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2022-23 253 भुरग्यांनी शाळा सोडली. हातूंत 120 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2023-24 ह्या वर्सा 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातूंत 88 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2024-25 ह्या वर्सा 148 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातूंत 59 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2025-26 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातूंत 72 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
बार्देज रेवोडा वाठारांत बिरेस्तारा सकाळीं एका फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 6 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटांत भाड्याक रावपी दोगां चलयांक दुखापत जाली. तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. थळाव्या सयत म्हापशेच्या उजो पालपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ह्या भटक्या सुण्यांक लागून दर्यादेगेर येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्यांक धोको निर्माण जाला. हे विशीं पर्यटकांनी हुस्को उक्तायला. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. तशेंच हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटक सांगतात. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ही सुणी पर्यटकांचेर तशेंच थळाव्यांचेर हल्लो करतात. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटकांनी उक्तायला. तशेंच भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा विशींचे नेम सारके चालीक लावना अशें पर्यटकांचें म्हणणें. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांनी संबंदीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली. मात अजून हो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना अशें कळटा. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण पर्यटकांनी मागणी केल्या. I come to Kolva beach every day. Now I live in Majorda, but I like this beach. That's why I come here every day. There are a lot of dogs. Really, I like dogs. I don't want them to kill. I don't want this. But there are a lot of them, and not every people love them. One of the dog bit me in my finger and in my leg. I don't know what to do. And the Boomerang team helped me. They drive me to the hospital. I got injections, and later I will have to do one more injections. What else? This beach is good, really good, but two problems: dogs and sometimes smell from the fish. I don't want that anyone kills these dogs. Maybe some shelter, maybe someone who help them, because I like dogs very much. I really like them. This must not be dogs, because any people afraid of them. Some people could be bited by them. That's not okay, I think. I want the government keep away the dog from the beaches, because a lot of people afraid of the dog, and the tourists must be in safety. It's in safety, and it will be great then if government could organize a shelter for dogs. I don't want them to kill. I love dogs, but the dogs must be on beaches. They must be in shelters and in houses with their owners. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकार. पावसात गोंयच्या चडशा लोकांच्या ताटात फक्त वेगवेगळ्या खाऱ्या नुस्त्याचोच कुडको पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या खाऱ्या नुस्त्याचो प्रवास ताचे फाटले कश्ट हे चडशा लोकांक खबर नासता. ज्या पिरायेचेर चडशे लोक विसव घेवपाक पळयतात त्या पिरायेचेर 78 वर्साची लिबरेटा फर्नांडिसान दर दिसा उमेदीन गोंयचो पारंपारीक खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय जिवो दवरिल्लो पळोवपाक मेळटा. लिबरेटा कोलवा वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय करून आपलें कुटुंब अजून मेरेन चलयता. आम्ही अडचण जाली आम्ही हिंगाच कोयताय. म्हाका आतां 70 आनी 8 वर्सां म्हणजे हांव 10 वर्सां आतां काम कोताले. बांगड्या चुकयताय, पेरया चुकयताय, मोतियार चुकयताय. कितें आहा तें तें चुकयताय आनी पोट बोताय. ते पदेर गेले ते उंडे गेले म्हणजेच तो काळ सोंपलो आनी त्या काळांतल्यो यादी सोंपपाच्या वाटेर आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. पावसात जेन्ना ताज्या फडफडीत नुस्त्यांची मेजवानी गोंयकारांच्या ताटात आसना तेन्नाच रुचीक खारें नुस्तेंच तोंडाक लावचें पडटा. तेन्नाच गोंयकारांच्या पोटात जेवणाचो घास उमेदीन वयता.
ज्या वेळाचेर चडशे लोक विसो घेवपाक पळयतात ह्याच वेळार लिब्रेटा नावाच्या बायलेचो प्रवास दोळ्या मुखार येता. 78 वर्सां पिरायेची लिब्रेटान खाऱ्या नुस्त्याचो पारंपारीक वेवसाय आयज मेरेन जिवो दवरला. लिब्रेटा अजून मेरेन वत पावसात कश्ट करून गोंयकारांक बांगडे, दोडयारे, पेडयो, मोतयाळी, बाळे आनी हेर प्रकाराच्या खाऱ्या नुस्त्यांक मीठ लावन फडफडीत सुकोवन ताजी विक्री करून आपलो गोराबो चलयता. पिरायेच्या 10 वर्सां सावन लिब्रेटा ह्या पारंपारीक वेवसायांत आसा. आपली कूड जो मेरेन आसा तो मेरेन आपूण हो वेवसाय चालूच दवरपाची जिद्द कोलवाच्या लिब्रेटान दाखयला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो खाऱ्या नुस्त्याच्या वेवसायांत घाम गळोवन गोंयची कश्टकरी लिब्रेटा फेर्नांडिसाचो प्रवास. पग जाताले सगळें सोय मेळटाले आनी पयलीं मीठूय सोय मेळटाले, पारूय सोय मेळटा. ते भाजी मेळना. ते मारोक म्हळ्यार आमी तेचें कोताय आनी कितें करली कोण येयले न्हू तें आनी कितें. आनी खारें खंय सुकयताय तूं? आमी आरसून जालें आमी हिंगा सुकयताय. म्हाका आतां 70 आनी 8 वर्सां म्हणल्यार हांव 10 वर्सां आतां हिंग काम कोतालें. कित्याक त्या तेंपार मांयको जेवण बेवण घालूंक जायनासलोलें. हिंग चोली 5-6 जाण 2 जाण आसलोले. आतां म्हणटा आमकां सगलो लोक सुकून चड लोक बोला. आमी सद्या हिंगा सुकयताय आनी आमकां पारेकारान दवरलो. हिंगा आमगे मोडपा येयल्ले न्हू. आमी झुजोली केलें काम केलें. आमी हिंगा रावली. मागीर आमी पारेकारा बुले गेली 5 जाण गेली आनी पारेकारा आमी सांगिल्लें बाबा आमी पट पोताय हेच मू. मागीर तो म्हणलो आपों तुका म्हाया 5 तारखेक चोवपा येता. तो म्हणलो प्लॅटफॉर्माचेर वच. आमी सिमिटाचे ते हाऱ्या पयजण जाता ते हार चुकना जाल्यार आमच्या हिंगा चुकयता. हिंग बरें जाता न्हू आमगेल्या. थिंग राती बाती लोक वचना आनी कितें म्हूण सांगलें. मागीर पारेकार म्हणलो आपों म्हाया 5 तारखेक चोवपा येता. म्हाका 5 तारखेक म्हाका पारेकार चोवपा येयलो. तो म्हणलो बरो ओके म्हणलो तुमी हिंगा राव तुमकां वचपा गरज ना म्हणून लागलो. आनी पारेकारा पयलीं आमी दोतोर बिली बोले गेली. दोतोर बिली आहलोलो ट्युरिजमा मिनिस्टर. मागीर तो बेली म्हणून लागलो बेरा तुका आपों म्हणलो अमेरिकासून बेरेल आनी दिता. आमी म्हणलें मीठ भरपा. आमी एक वर्सा 1.5 लाखाचें 2 लाखाचें गरीब लोक तुका एकलो बोता कित्याक मीठ हाडलें पोट. आनी आतां आमी थिंग प्लॅटफॉर्मार दादल्यांक मीठ दवरपा मेळपाना आमकां उदक मेळपाना थिंग कांय मेळपाना मुतली कळ्ळें तुका. केसो केसो खारें सुकयता? राव आमी थिंग मुतली आनी त्यांक दोतोर बिलीन सांगिल्ली. आमी कितें सांगिल्लें बाबा म्हणलें हांक म्हूण सांगिल्लें तूं हें दी ती घालून लुगार दी आनी हाऱ्या चुकोवपा. दोतोर उली म्हणलें बरें. आमी तेच बोले हिंग गेली आनी पारेकारा बोले असेंब्ली जाता थिंग गेली आनी त्या पारेकारान आमकां दवरली. म्हळ्यार सगळ्यान आमकां जायत लोकांन आमकां हेल्प केलां. आबोटानान हेल्प चड केलां. आबोटानान बिस्ती केलें ना मूल्य. आबोटान मुगे फ्रेंड आबोटान जायत दुजलो. मागीर इद्राम आनी ताका चड हें केलें कित्याक आमी हेल्प कर मू गरीब लोक मू. होरे मुटायम आमी गरीब. हार्याचें कितें मेळटा कामदारां दी आनी कितें आमी तेचे लोकांनी आमगे काम कोताय जायना जाल्यार दुखू. केसो केसो खारें? आमी हार्या त्या पातळ्या चली सुकयताय, बांगड्या सुकयताय, पेडये सुकयताय, मोतयार सुकयताय. कितें आहा तें मेळटा तें आमी सुकयताय आनी पोट भरताय. धंदो केसो? हय धंदो आहा आमगेलो. आमगे भुरग्यांक कांय काम जायना. आमगे आपणें येदें पडलें जाल्यार खावपाचें. आमी हार्याचेर चड जेताय. आनी पावसा दिसांनी कितें करता? पावसा दिसा आमी आजचे ओतून आगोस्ताक म्हयन्याक कोम्याच कोताय आमी. कांय ना जाल्यार ते चुकोवन कापड दाखोवन आनी कितें करून चालवा करून आमी कोताय. चड मुखार आसतात आमकां आमी थिंगा दवरली आमी बरें मागतली. थिंग थिंग जाय आमकां आतां जायना रे बाबा. थोड्यांक कोता हांव सिरीत हिंग आमगे बरें जाता. हय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. कारापूर कोळशांकात ह्या गांवांत रावपी वासंती सालेरकार ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्लें. ह्या नादी लेगीत तिचेर अशेच जीवघेणे हल्ले जाल्यात खंय. हें मरण सैमीक न्हय तर हो घातपात. वासंती फक्त लँड माफियाची बळी जाल्या असो दुबाव गाकुवेत आनी समाज वावुरप्यान उक्तायत. ह्या घडणुकेचो निशेध करपाक आनी सरकाराचे दोळे उक्ते करपाक वासंतीच्या घरा कडल्यान
ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन मशाल मोर्चा काडपाची शिटकावणी गाकुवेद आनी समाज वावुरप्यांनी दिल्या. कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकार ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्ले. मात हातूंत घातपात आसतलो आनी हो लँड माफियांचो बळी आसा असो दुबाव गाकुवेद आनी समाज वावुरप्यांनी उक्तायला. वासंतीच्या जमनी खातीर बऱ्योच खटपटी चालू आशिल्ल्यो. ह्याच दिसांनी तिचेर 2 फावटी जीव घेणे हल्ले लेगीत जाल्या खंय. ते खातीर तिणें कांय NGO कडल्यानय मदत घेतिल्ली, पूण तिका सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळूंक ना. हे सगळे आदिवासींच्यो जमनी बळकावपाचे एक मोठे षडयंत्र आसा. हाजोच निषेध करपाक आनी सरकाराचे दोळे उक्ते करपाक येता ते आयतारा मरण आयिल्ल्या वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन हो मशाल मोर्चा काडटले असो निर्णय गाकुवेदा सयत समाज वावुरप्यांनी घेतला. वासंती सारेलकरांचे त्रास जे काही समाज घटकांनी दिला, काही कॅपिटलिस्टांनी दिला, ताची इन्क्वायरी जावंक जाय. जो कोण त्रास करतालो, जे कोणी अटॅक तेजेर पयलीं केल्ली तांकां अरेस्टूय जावंक जाय. आनी ह्या घटनेचो निशेध म्हणून आमी वासंतीच्या घरा कडल्यान ती बिचोले पुलीस स्टेशन, आमी अख्खे गोंयभरचे आमचे जे एक्टिविस्ट आसा तांकां उलो मारता, जेंकां दिसता की गोंय आमचें उरपाक जाय, साबूत उरपाक जाय, अशा लोकांक उलो मारता इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज की तुमी येवचे. आमी एक मशाल मोर्चा वासंती सारेलकाराच्या घरा कडल्यान ती पुलीस स्टेशन, बिचोले पुलीस स्टेशन आमी प्लॅन आउट करता. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचो मोर्चा तुमकां जाग हाडपाक आसतलो की खंय तरी दिसता की सरकार न्हिदलेलें आसा आनी हे भूमाफिया जे गोंयांत जे चल्लां पळय प्रकरणां, आयज डेली आमकां एक इन्सिडंट पळोवंक मेळटा. कोणाचेर अटॅक जाता, कोणाची मर्डर जाता आनी कोणाचेर सस्पिशियस डेथ जाता. हे खंय तरी फुलस्टॉप पडोवंक जाय आनी हे जर फुलस्टॉप पडटलो जाल्यार सरकाराक जाग हाडची पडटली. खरें तर जेन्ना एक बायल अशी गांवांतली किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जेन्ना असो तिची अन्याय जाता जाल्यार ही पयली जबाबदारी उरता सरकाराची किंवा त्या लोकल MLAची. कितें म्हणून की बाबा रे ती झगडटा, तिचो कितें तरी अडचण आसा, तिका प्रोटेक्शन दिवपाचें. तिचेर टोटल 3 वेळा अटॅक जाले. एक तर तिच्या पांयाचेर सुर्य मारून तिचे रक्तबंबाळ केल्लो, कुडके उडयल्ले. एक तर तिच्या पांयाचेर हाताचेर रॉड मारून तिका मोडलेली आसा आनी एक तर तिचे स्कूटर तिका मोडून उडयल्ली आसा. तिच्या घराचेर दिसरात गुंडा भोंवतात आनी तिका रातची दारां धोडयतात म्हणून तिणें कदाचित ती लोखणाची दारां ती यूज केली आसतली. सो इतलें सगळें घडलां आसा आनी वेळोवेळी तिणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन्स केल्ली आसा. आतां इतलें घडटा आसून सुद्दां हे सरकार आनी हे स्थानीक प्रशासन तिका कांय सपोर्ट मेळना. आनी पयर तिची भयण जी हितूंतल्यान काल्या निमित्तान आपल्या दुसरे भयणी कडेन गेली तेजो फायदो घेवन ह्या गुंडांनी तिचेर अटॅक केला आसतलो हें सारकें आमकां 100% दिसता. फाटली पार्श्वभूमी पळयत आनी जमनीचो इशू पळयत जाल्यार हो तिचो घातपात केला अशें आमकां दिसता. स्टेटमेंट दिया, हांकां दाखोवन दिया की हे असले उपकार चले ना. हे आमचेर गोंयकारांचेर, आमच्या फुडच्या पिढयेचेर, आमच्या जमनीचेर, आमच्या वातावरणाचेर हल्लो केल्लो आहा ह्या BJP पार्टीन. हे मरण, वासंतीचें मरण, उमाकांत फोर्टाचें मरण, क्लियर केसीस आसा पॉलिसीज गव्हर्मेंटाच्यो जाग्या रिलेटेड. फुल्ली तांकां इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवान गोंयच्यो जमनी विकपाच्यो, धंद्याक लावपाच्यो, हे सगळे प्रकरण. आनी ही मरणां जी गोंयांत जातात ती गव्हर्मेंटाच्या फॉल्टी पॉलिसींक लागून, लँड रिलेटेड लागून. सरकारा कडेन मागता वासंती सालेलकराचे पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट इमिडिएटली रिलीज करचो. तुमी कितलेय सांगले नॅचरल डेथ, शॉक लागून मेली, मानपाक खूब कठीण जातले लोकांक. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. बिरेस्तारा गोंयांत दत्त जयंती व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. साखळेच्या श्री दत्तात्रय देवळात भक्तांची व्हडा संख्येन गर्दी आशिल्ली. ह्या निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी ताची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांच्यांनी दत्तात्रय देवळाक भेट दिवन सगळ्यांक दत्त जयंतीची परबीं दिली. पळयात. दत्त जयंती गोंयांत पुराय सगळीकडे दत्त जयंती व्हडा उत्साहात मनयता आनी आज साखळेंतल्या पवित्र अशा दत्तस्थानात हांव आसा. समेस्त गोंयकारांक दत्त जयंतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. सांजचो दत्त जन्माच्या वेळार खूब व्हडली गर्दी आमच्या साखळेंतल्या दत्त मंदिरात जाता. हांव सगळ्या दत्त भक्तांक, सगळ्या गोंयकारांक दत्त जयंतीच्यो शुभेच्छा दिता.
सातत्यात व्हडा उत्साहात दत्त जयंती मनयता आसतना सगळे गोंयकार हे दत्तभक्त असल्या कारणान वेगवेगळ्या दत्त मंदिरांतल्यान मोठ्या उत्साहात दत्त जयंती मनयता आसतना दिसता. हांव परत एकदा सगळ्या लोकांक दत्त जयंतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. गोंयांत दर वर्सा डायबिटीस दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. सध्या गोंयांत दर दिसा 67 डायबिटीस दुयेंती सांपडटात अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी राज्यसभेतल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही बाब मुखार आयली. राज्यांत फाटल्या 3 वर्सांत डायबिटीस दुयेंसाक लागून 72,916 जाणांक मरण आयलें. गोंयांत सध्या डायबिटीस दुयेंतांचो आंकडो वाडत आसा. 2023 ते 2025 मेरेन ह्या 3 वर्साच्या काळात राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी 2,86,260 डायबिटीस दुयेंतांची तपासणी केली. तातूंत 72,916 जाणांक डायबिटीस जाल्ल्याचे स्पष्ट जाला. जाल्यार 72,883 जाणांचेर सध्याक उपचार सुरू आसात अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी राज्यसभेतल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केली. 3 वर्साच्या काळात मरण पाविल्ल्या 72,916 जाणांचो विचार केलो जाल्यार दर दिसा सरासरी 67 जाणांक डायबिटीस दुयेंसाची लागण जाता हे स्पष्ट जाला. बदलती जीण आनी हेर वेगवेगळ्या कारणांक लागून राज्यांत डायबिटीस दुयेंतांचो आंकडो वाडटा अशें कांय दोतोरांचें मत. डायबिटीस दुयेंस नियंत्रणांत हाडपा खातीर वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. गोंया सयत देशभरात वाडत आशिल्ल्या डायबिटीस दुयेंतांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. राष्ट्रीय भलायकी अभियाना अंतर्गत सगळ्या राज्यांक आणि केंद्रशासित प्रदेशांक तांत्रीक आणि आर्थीक मदत केल्या. डायबिटीस दुयेंसाच्या नियंत्रणा खातीर मुळाव्यो सुविधा अदीक घटमूट करप, हॉस्पिटलांत चडांत चड कर्मचारी भरप, डायबिटीस आसा असो दुबाव आयलो जाल्यार बेगोबेग तपासणी, चांचणी आनी ताचेर बेगोबेग उपचार सुरू करपाक प्राधान्य दिता अशें केंद्रीय मंत्री जाधवान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपा आडची मतां वांटून वचची न्हय म्हणून विरोधी पक्षांची युती जावप गरजेचें. युतीचो बॉल आतां काँग्रेसीच्या हातांत आसा. काँग्रेसीन आतां योग्य तरेन पावल उबारपाची गरज आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक गेल्ल्या तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना विजय उलयलो. पळय RGPची सोयरीक काँग्रेसी बरोबर करपाक हांव आशिल्लो. ताजे मागीर RGP तांचे कडेन ऑन देअर ओन उलोवपाचें चालू दवरलें. बेसिकली ते जे सीट मागताले ते तांचे कडेन उलयताले. ट्राय पार्टीन म्हळ्यार तिगूय जाण बरोबर बसून उलोवणें जावंकूच ना. एकूचदां जालें ताचे फुडें कांय जावंक ना. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच हे अलायन्स उरतलें उरचें ना कितें तें बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द काँग्रेस. काँग्रेसीन ताचेर सांगूंक जाय आमची फक्त अलायन्स आनी सीट मागपा खातीरच आमी ना, आमी कॅम्पेन करून इलेक्शन जिखूंक सोदतात. म्हणून आमी आमचे कॅन्डिडेटाक घेवन ऑलरेडी काम सुरवात केल्लें आहा आनी अलायन्स जातलें. आनी ताचेर जें कितें आमी उलयलां ताचेर म्हाका थोडी खात्री आहा की अलायन्स काँग्रेसी बरोबर आमचे जे 2022 पयलींचे अलायन्स आसा हे उरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी जर तेंय तुडपाचें आहा जाल्यार आमकां आनी म्हाका सांगचें पडटलें. सेंट्रल लिडरशिपान हे अलायन्स पूण हेजो इफेक्ट झेडपी इलेक्शनार पडटलो असो दिसना तुमकां? नॉमिनेशन फॉर्म जाले सगळे चालू जाले. वेगवेगळे ऑपोजिशन आतां आमी पळोवपाक वता जाल्यार काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड, RGP आनी आप सेपरेट जावचो न्ही म्हणून अलायन्स करपाक आमी फुडें सरिल्लें. सो इफेक्ट थोडो कितें जातलोच. पूण कोणाक अलायन्स जाय आनी कोणाक नाका हें लोकांक कळटलें. सुसंस्कृत गोंयची जनता ही पिशी न्ही. तांकां खबर आहा की कोणें इनिशिएटीव घेतिल्लो, कोणाक एकवट जाय. आनी हांवें आज गोंयच्या सायबा कडेन वचून मागलां की बरी मोद दिवची की सगळ्यांनी एकवटान उरला तें राखचें ना. सो म्हाका अलायन्स जाय कित्या खातीर हांव फराक म्हणून न्ही, अलायन्स जाय इतल्या खातीर कित्याक डिविजन ऑफ द एंटी BJP वोट हो जावचो न्ही म्हणून. ओमकार हत्तीचो बंदोबस्त करपाक रान खात्याक अपेस आयला. ओमकारान निगळे पोरसाकडे वाठारांत धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा. एक दीस पयलीं गाडयांची नासतूस केल्ली. ह्या हत्त्याचो बेगोबेग बंदोबस्त करात अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. राती कितल्यांक येयलो हत्ती? 8 पावलो. आनी कितें कितें खाल्ले तुमचे? येयलो तर हांगा केळी आसलेले ते केळी एक खाल्ले. आतां म्हटलं वयतलो परत रिटर्न सायडीन गेलो परत येयलो. परत रिटर्न कितल्यांक येयलो? सोमतो 5 मिनटांनी.
आणि आता खंय गेला? आता तो आमच्या घरा फाटल्यान सायडीन खंय तरी आवाज येता तडा करून. म्हणजे चालू दा. हय तेणी फाटल्यान मानेचे बेड आहा ते उडयले. केंद्र सरकाराच्या मनरेगा येवजणेखाला गोंयांत आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारांमदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा. ह्या येवजणे खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान 4 वर्सांत गोंयाक 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा, अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा ही येवजण सुरू केल्या. केंद्र सरकाराच्या मनरेगा म्हळ्यारूच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजणेखाला राज्यात आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारांमदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 4 वर्सांत ह्या येवजणेखाला गोंयांक केंद्रा कडसून 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा, अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा येवजण सुरू केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलींतल्या सदस्यांक वर्सांतल्यान किमान 100 दिसांच्या अकुशळ रोजगाराची कायदेशीर हमी ह्या येवजणे वरवीं दितात. 18 वर्सां पुराय जाल्ले आनी गांवांत रावपी खंयचोय नागरीक ह्या येवजणे खातीर अर्ज करूं शकता. अर्ज केल्ल्यांक 15 दिसां भितर रोजगार मेळपाची हमी आसता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंया सयत देशांतले कोट्यांनी नागरीक ह्या येवजणेचो लाव घेवन स्वताची अर्थीक उदरगत साध्य करतात. मनरेगा खाला गोंया सयत देशभरांतल्या 14,875 दिव्यांगांनी नोंदणी केल्या. हातूंत गोंयच्या 18 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री पासवान हांणी दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. फाटल्या 4 वर्सांत मनरेगा येवजणे खाला राज्याक मेळिल्लो निधी 2021-22 3.70 कोटी, 2022-23 0.88 लाख, 2023-24 5.5 कोटी, 2024-25 0.4 लाख. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशें